कालच्या त्या दिसा एकलो आयिल्लो, ताका दिश्ट नातिल्ली, ताका आतां दिश्ट मेळ्ळ्या. तो देवाक इतलें आर्गां दिता आनी म्हणटा म्हाका शब्द तो पावनात, खंयच्या तरान देवाक हांवें आर्गां दी जाय म्हूण. म्हजे शब्द उणें जातात कोणा फादर, त्या देखून म्हाका भें दिसता, भेचें वातावरण म्हजें तें उबs जालां म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका केल्ल्या बरेपणाक हांव कसो वाळणो, आनी तेच वळणान तो करता आसतना तो म्हणटा देवान म्हाका दिश्ट दिली, हांव संतोसलां, आतां हांव एकलोच देवाच्या व्हरता कार्यांक येवंक फावो जाला. म्हळ्यार एका मनशाचें मन कशें परिवर्तन केलां ताणें. आनी त्या मनशान तांच्या गांवांत चलोन येतना 2 जाण धांवून आयले काय आनी म्हणूंक लागले काय तुमसून येतो मनीस, वय हांवच, म्हजेंच तें नांव. आनी त्या वेळार ताणें म्हणलें तुका दिश्ट नातली, वय म्हाका दिश्ट नातली, आतां ऑपरेशन जावन दिश्ट म्हाका आयल्या. ताणें म्हणलें काय देवाक आर्गां देव आनीकय तुका बरें करून दी. पळया, एका सामान्य मनशाचें चिंतप, त्याच्या जातीचें न्ही तें, ताच्या कातीचें न्ही, ताचे संबंध ते न्ही जाल्यार ताचे लागीं येवन ताका पळोवन ताचे दिश्ट आयली पळोवन ते उद्गारले काय देवाक आर्गां जावं, देव तुका आनीकय बरें करूं. Praise the Lord, hallelujah. देवाच्या वर्त्या भरोशान भरोशाचे यात्रेक आमी सोम्या सांगता एक जावन जियोंक परत एक जाल्या हांव. सोम्या सांगता जियेत आसतना कसलो व्हरतो संतोश तो, उल्हास तो जायते जाणां म्हणजे आसा. देवा लागीं सरता आसतना थंय रावया म्हूण भोगता फादर. असो अर्थ इतलोच, देव आमचे सांगता ताचें आजारपण आसतना सगळें बरेंपण आमकां जाता आनी बरेंपण तो दिता. ताचें आजारपण आमचें थंय ना, तेन्ना आमचें थंय बेसूर जाता. आनी हें बेसूर जावंक कारण इतलेंच, आमचें थंय देवाचें आजारपण नासल्या वेळार दुसरें सगळें नाका जाल्ल्या अनावश्यक शक्ती आमचें थंय एंट्री मारून त्या प्रमाणे आमकां दसतात. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी सोम्या थंय एक जावन जियोंक, देवा थंय एक जावन जियेत आसतना भिरांत वेळार जियोंक तो आमकां आपोवणें दिता. त्या देखून आमच्या बियाक या आमच्या थंय कसली दुसरी सर्जरी करचें म्हणना, MRI नाका, पेट स्कॅन नाका, एक्सरे नाका, खंयचेय दुसरे स्कॅन आमकां करचे गरज ना. कित्याक म्हळ्यार हे सर्जरी जेजूच्या आजारपणा देखून तोच आमचे थंय करता. आनी हाका कसलेय ऑपरेशन करचें इंस्ट्रुमेंट जायचें म्हणना, सलकरणे जायचें म्हणना. कित्याक जेजू आमचे थंय येता आसतना आमचे थंय भरता तो मोग तोच पावता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, वंदन जेजू, नमस्कार जेजू, महिमा जेजू. तुज्या वत्ता जिवितान आमकां वांटेली तुवें केलां हांवें सोम्या. ह्या वेळार तुजे लागीं आमी मागता हांव सोम्या, चड चड वर्त्या मापान तुवें दिल्लें तें वर्तें दिरवें आमी घेवंक तयार आसा हांव सोम्या. तूं आमकां जाय सोम्या. जेजू आमच्या मोगळा बापा, आयच्या ह्या सकाळच्या वेळा आमी तुजे लागीं परतून मागता हांव सोम्या. तूं आमकां जाय, तुजी आमकां गरज आसा सोम्या. तुज्या वेळेर आमचें जिवन आमी मुखारसून व्हरोंक शकना हांव सोम्या. कित्याक तूं जावन आसाय पांचवो सोरो, आमकां त्या सोरोवाक तूं व्हरताय आनी त्या बरें आमचो बरो गवळी तूं जावन आसाय. एक गवळी कसो आपल्या शेळयांक आपलो जीव दिवन सांबाळटा आनी राखता, त्याच प्रमाणे तुवें त्या कुर्सार वळयल्लो तो जीव आमी सदांच आमच्या जिवनान भोगूंक जाय जाल्लें वर्तेपण तूं आमकां दी. जावंक परस सोम्या, थोड्यांक ते 2000 वर्सां आदीं जाल्लें तें घडीत तांकां कांयच लेखाना जावंक पुरो, पूण आमकां सोम्या तूं जें तें वर्तें मोड त्या कुर्सा वयर तसलो एक व्यक्ती आमकां दुसरो ना. कोणूच ह्या संवसारांत आपल्या परजे खातीर, आपल्या भुरग्यां खातीर आपलो जीव दिल्लो ना सोम्या. तुवें आमच्या खातीर तुजें जीव दिलाय, तुजें रगत वरयलाय, तुजें मांस आनी रगत आजुनूय तूं आमकां दिवन पोसून आसाय. हर एका घडये तूं पोस्सो दातार तो, पोसणार तो, रचणार आमचो देव जावन तुका ह्या संवसाराक आमच्या मोगा खातीर धाडटा आसतना तुवें केन्नाच देवाच्या कुशी विरोध वसोंक चिंतोंक नाय. देवाची खुशी करच्याक, तुज्या बापाचें मिसांव संपूर्ण करच्याक तुवें हर एकी लेखन आसतना म्हणल्या बरी
आमचो मोग केलोय. कुर्सान कावण्यातावन कुर्सा पर्यंत तो मोग तुजो आमी भोगला सोम्या. त्या खातीर तुजे लागीं परत आमी विनंती करून मागता, सदांच आमचे सांगाता राव सोम्या. तुजें आजारपण आमचें तें जावं दी. तुज्या आजारपणा देखून आमकां कितें उणेपण आसा म्हणून आमी तें समजोंक सकून त्या प्रमाणे त्या समजणेन चड आनी चड मापान तुका लागीं सरता आसतना आमी तुजे मोगाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें दिल्लें तें आपोवणें आमी संपूर्ण करच्याक आमकां तुवें आपयलाय. तें आपोवणें आमी घेतलां सोम्या आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमकां तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगीच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी पळयलें जाल्यार लव म्हळ्यार मोग हाचें ऑपोजीट विरुध्द पदां कितें? केदाळ आमी म्हणटा मोग आनी मोग. मोग करा एकामेकाचो. हर एका सुमेच्या उतरान आमी पळयलें जाल्यार फकत मोग. कित्याक देव जावन आसा मोग आनी खंयसर मोग आनी मायपास आसा थंयसर देव आसा म्हणल्यार आमी जायते बडें आयकता. आनी हो मोग कसो? हो मोग जावन आसा द ऑपोजीट ऑफ द्वेश. द्वेश म्हळ्यार हेट. पूण मोग हा देखून हाचे विरुध्द पदां हेट आसलें. आमी तो मोग अनुभव करता आसतना सोम्याच्या वर्ता जिवनांत वांटेली जावंक आमकां आदार दिता. त्या प्रमाणे आमचें जिवन मुखार सून तो व्हरता. सोम्याच्या नांवान सोम्याच्या अमले रक्ताच्या बळांत आमचे ते येतेश मोपाचो मोग वाडच्याक द्वेश आसलो पयस करूंक आमी शकता. त्या देखून पळया हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 12वी ओळ आमकां अशें म्हणटा, देवाचें उतर चिवें आनी क्रियात्मक, तें खरें पाजले 2 दारीचे तलवारी प्रात चड कातरूंक शकता तसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता. संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता. पर्यान विदोंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतल्या अत्रेक आनी चिंतनां तें पारखिता. त्या देखून देवाचें उतर इतलें बळादीक आनी क्रियात्मक म्हूण आमकां सांपावलो म्हणटा. पाजल्ले 2 दारीचे तलवारी बरी. त्या देखून आमचे थंय कसलो द्वेश आसल्यार ताका वखद आसा देवाचें उतर. आमचे थंय कसलें अणवेपण खोटेपण आसल्यार तें कान उडोवंक आमकां चड वेळ लागना. ताका आसा देवाचें उतर. हर एका देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा ते वर्ते सवकसाय. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी देवाच्या उतराचेर हुंदर आसतना मोगाचें विरुध्द पद हेट द्वेश जायना. द्वेश कित्याक म्हळ्यार आमी हेरान थंय दुस्मानकाय मानून घेता. हेरान थंय दुस्मानकाय आसा करता. त्या देखून द्वेश उब जाता. आनी हो द्वेश उब जावंकय एक कारण आसा. हाका एका तरेचें आमचे थंय भें जायते थंय आमचे थंय भें. आनी आमी सामान्य जावन पळयलें जाल्यार आमच्या दैनंदीन जिवनांत भियां देखून आमी जायते वायटाक वचोंक पावता. त्या देखून लवाचें ऑपोजीट हेट न्ही, लवाचें ऑपोजीट फियर म्हूण सांगेत. फियर कित्याक मोग उणो जातना थंय भें वाडटा. ह्या मनशान म्हाका कितें केलां काय, हो मनीस म्हाका कितें करता काय, अशें जाल्ल्या देखून म्हाका कितें म्हणी चड उणें घडटा की म्हणल्यार एका तरेचें भें थंय उब जाता. आनी तसलें भें उब जावंक कारण इतलेंच आमचे थंय मोगाचो अभाव जाता. त्या देखून आमी म्हणटा जायत्या जाणांक इन्नर वुंड्स आसात. इन्नर वुंड्स म्हळ्यार भितरले गाय. मोगाचो अभाव जातना ताचे थंय भें चड जाता. भें चड जाल्ल्या देखून सेल्फ कॉन्फिडन्स उणें जाता. सेल्फ कॉन्फिडन्स उणें जाल्ल्या देखून सेल्फ इमेज ताची उणी जाता. आपणाचे थंय ताका बरवसो उणो जाता. आपणा थंय पत्तेनी उणी जाता. मात्र थंय देवान म्हाका रचला, देवान म्हाका पोसला, देवाच्या सुरपसणे सारकेंच म्हणलें एक तें भोगप आमचे थंय जावन पयस वता. आनी ह्या देखून आमचे थंय भें उब जाता.
देखून तो परकल्या इल्ली एकली स्त्री म्हणा लागली, म्हाका कित्याक म्हूण गुत्तो ना फादर, हांव कितलें मागता इतलें मागता जाल्यार म्हज्या काळजांत एका तरेचें भें उरता. म्हज्या काळजांत एका तरेचें भें आसा पळय, हें भें इतलें कठोर आसा की कितें म्हूण कळीत जायना. हांव इतलें मागल्यार तें भें म्हजें तान वचना. खंय जावन तें भें आयलें? ह्या बियाक कारण एकच, मोगाचो अभाव जाता आसतना तें भें थंय उब जाता आनी तें भें थंय काळजांत रावता. देखून जायतीं जाणां आज जें कितें आपणाच्या जिवनांत जियोंक अत्रेकतात, ह्या योजना घालतात, त्या परी तांकां जियोंक जायना. मोगाचो अभाव जाल्ल्या देखून, तांचे थंय तसलें धैर्य नातिल्ल्या देखून, तांचे थंय भियेचें वातावरण उब जाल्ल्या देखून जें कितें तीं आपणावंक पळयतात तें आपणावंक जायना. त्या खातीर आमी म्हणटा द लॅक ऑफ लव, मोगाचो अभाव आसतना तो भरती करूंक आमी पेसाडूंक जाय. थोडीं जाणां तें समजून घेनासतना भरती करूंक म्हणून मोग सोदून वेतात. मोग सोदून वेचां. जायत्यान म्हणच्या आतां व्हड जाल्ल्या उपरांत म्हजो मोग करून हांव ल्हान आसतना म्हाका बरें घर पळोवं ना, म्हाका मोग मेळ्ळो ना, म्हाका आवय बापायचो मोग मेळ्ळो ना, म्हजी आवय बेळगांव गेली जावंक पुरो, बापूय आनी खंयच्या ती मेतें जाला जावंक पुरो, अशें आसतना म्हाका तो मोग मेळ्ळो ना. प्रत्येक तरान आज आमी पश्चीम भुरगीं थोडे ताच्या आवय बापूय लागीं नासल्या वेळार ताणें म्हणचें आसा, ल्हान आसतना म्हाका तो मोग मेळ्ळो ना, त्या देखून आज म्हाका त्या मोगाचो अभाव भोगता. मोगाचो अभाव भोगता आसतना आमचे थंय ऑटोमॅटिकली फियर येता. केन्ना काळोख पडलो तेन्ना उजवाड आसना, आनी उजवाड आयल्यार मात्र तो काळोख नापयस जाता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत भोगिल्लें तें भियेचें वातावरण, ह्या रिगिल्लें तें भियेचें वातावरण काण उडय तर आमकां आसा एकलोसो तसो आमचो स्वामी. त्या देखून पयलें जुवांवचें पत्र 4थो अध्याय 18वी ओळ, पयलें जुवांवचें पत्र 4थो अध्याय 18वी ओळ आमकां ह्या परी सांगता. कितें म्हणटा म्हणलें आमी आयकोव्या. मोग आसल्या कडेन भिरांत ना, संपूर्ण मोग भें धांवडयता. भें शिक्षक संबंद जाल्ल्या निमती जो कोण भियांची येता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावूंक ना. मोग आसल्या कडेन भिरांत ना, संपूर्ण मोग भें धांवडयता. भें शिक्षक संबंद जाल्ल्या निमती जो कोण भियांची येता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावना. मोग ना म्हणोना, ताचे बदलाक तो मोगाचो अभाव जाल्ल्या देखून भियांत आमी कितेंय तो मोग करूंक चिंतलो जाल्यार तो संपूर्ण पावना. त्या देखून कितें जाता, आमी जायतीं जाणां म्हणटा म्हजें जिवन संतोशाचें ना, म्हज्या जिवनांत खरो उल्हास ना, आनी हांवें चिंतलें जाल्यार उल्हासान जियोंक म्हूण चिंतलें जाल्यार त्याच घडये तें जिवीत म्हजें फाटीं येता आनी फाटीं येवन तो संतोश नापयस जाता. किर्तनकार कितें म्हणटा पळय, किर्तन 23:4 आमकां वर्त्या तरान अशें म्हणटा. किर्तन 23:4 कितें म्हणटा पळय, काळक्या पालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंत वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. प्रेज द लॉर्ड. काळक्या रातीर ह्या काळक्या पालक्यार हांव चलतां तरी म्हजें थंय तें भेना. कित्याक कसल्यांचो वायटाक हांव भियेना. वायट म्हाका जावचें ना. म्हजे सांगात आसा तोच देव, म्हजे सांगात आसा तो सर्वेस्पर, आनी तो सर्वेस्पर आसतना हांवें भियेवची गरज ना म्हणटा किर्तनकार. आनी तो म्हणटा तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दिता, तुजी ससाय म्हाका आरयता. तूं म्हजे सांगात आसतना कसलेंत भिरांत म्हाका ना. त्या देखून एकलो जाणारी म्हणटा हांव मरणाक भियेना. कसलो केदळा पर्यंत हांव जिवंत आसा त्या दळा पर्यंत मरण म्हज्या लागीं येना. आनी केदळा हांव मरतां
ते धाडा, तें मोर न्हू ऑलरेडी म्हणजे तें आयलां आनी तें येवचें ना, जिवंत आसतना मोर नाका हांव भियेना, मेल्ल्या उपरांत तें मोर न्हू परत म्हज्या लागीं येवचें ना, कित्याक हांव मरण जालां त्या देवा थंय जिवंत जातालो. हो आमचो बरवसो. आनी त्या देखून आमी हर एक पटी बरवशाची जावंक जाय. बरवसो सोडून आमी जियोंक जायना. रेतेरिका इल्ली एकली म्हणा लागली, म्हज्या जिवनांत जायते कश्ट भोगल्यात फादर, जायते कश्ट भोगल्यात, खंयच्या जाग्यांनी म्हाका व्हरून दवरलें आनी थंय थोड्या कडेन इस्काला गेलें, थोड्या थंय जावन इस्काला कानाण्याक इस्काला घालें. अशें आसतना कोणाच्या हाताखाल हांव व्हड जालीं. जाल्यार देवान म्हाका बऱ्या तरान सांबाळ्ळां, कित्याक म्हळ्यार हांव देवाचो अर्थ मोग करतां. आज म्हजें थंय कांयच उणेंपण म्हाका बगना. म्हज्या भुरग्यां सांगत हांव आसतां, म्हज्या भुरग्यांक तसले कश्ट मेळोनात वय, म्हजे भुरगे तसले कश्ट काडिनात वय, तरी पूण म्हज्या जिवनांत सोंसिल्ल्या कश्टां देखून आज बरें फळ म्हज्या भुरग्यांक मेळ्ळां, म्हाकाय बरेंपण जालां. आज हांव निरादीक जाल्यां. ते कश्ट येता आसतना सोम्यान म्हजो हात सोडूना. फकत तें मागणें म्हजें थंय नातल्लें जाल्यार, देवाचो मोग म्हजें थंय नातुल्लो जाल्यार फादर, हांव खंडीत जावन ह्या संवसारांत वांगसोंकूच जाता नातलें. आनी त्या देखून ते म्हणटा, देवान इतलो म्हजो मोग केला की खंयच्यान ती म्हाका सोडूना. आदीं आमची आवय बापूय पळयलें जाल्यार ताचो बरवसो कोणा थंय आसलो. खंयच्या रानांत म्हणल्यार बरीं घरां आसलीं, कितले भितर आसले, खंयच्याय सवलत्यो नासल्यो. त्या वेळार आपल्या कितल्याशे जाणां भुरग्यांक ताणें सांबाळ्ळां जाल्यार तांचें धैर्य पळय. आनी ताका आसरो कोणें दिल्लो, आदार कोणें दिल्लो, आदार देवानच दिल्लो. त्या देखून ती कितले कश्ट आयले जाल्यार ते सोडिनासतना आपुरबाय तरान ते सांबाळटात. आपुरबाय तरा आपलें जिवीत मुखारसून व्हरतात, देवाक आर्गां दितात, देवाचो उपकार बावडटात. पूण आज आमी कितें करता म्हळ्यार आधुनीक काळार इल्लें चड उणें करता आसतना आमी चंचल जाता. आमचो भावार्थ दंडळटा, एकामेकाक लेखूंक जायत आमी तयार आसना. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार आमचें थंय एका तरेचें रिकता. हें आमच्या थंय तो मोगाचो बांद नातल्या देखून रिकता. पयल्यान पयलें ह्या बिया देखून ह्या द्वेश देखून कितें जाता पळयात. द्वेश कित्याक येता, हें कित्याक येता, कित्याक म्हळ्यार आमचें थंय एका तरेचें मोसरूप जाता. आनी एका मनशान बरें जाल्लें आमकां चड पळोवंक जायना. आनी एका मनशान बरें जाय म्हूण सयत आमच्या मतीन थोडे फावटी आसा. थोडे फावटी आमी इतले स्वार्थी जाता गे, म्हज्या कुटुंबान मात बरें जायचें, हेरांनी बरें जावंक जाय, हेरांनी बरें जाल्यार म्हाका बगता, म्हज्याकी उंचायक तीं कित्याक गेलीं, म्हज्याकी बरें तांकां कित्याक जालें, हांव खंयच्यान फाटीं उरलां, म्हजें मागणें कित्याक देव आयकना. ना, हेरां बरीं जाताना तांकां आमी व्हरत्या संतोशान स्वागत करूंक जाय. देवान तांकां बरें केलां तें आपुरबायचें बरेंपण आमी वाखाणूंक जाय. कालच्या त्या दिसा एकलो आयिल्लो, ताका दिश्ट नासली, ताका आतां दिश्ट मेळ्ळ्या. तो देवाक इतलें आर्गां दिता आनी म्हणटा म्हाका शब्द पावनात, खंयच्या तरान देवाक हांवें आर्गां दी जाय म्हूण. म्हजे शब्द उणें जातात कोणा फादर. त्या देखून म्हाका दिसता, बेचें वातावरण म्हजें थंय उब जालां म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका केल्ल्या बरेपणाक हांव कसो वाळणो. आनी तेच वळणान तो करता आसतना तो म्हणटा, देवान म्हाका दिश्ट दिली, हांव संतोसलां, आतां हांव एकलोच देवाच्या व्हरता कार्यांक घेवंक फावो जाला. म्हळ्यार एका मनशाचें मन कशें परिवर्तन केलां ताणें. आनी त्या मनशान तांच्या गांवांत चलोन येतना 2 जाण धांवून आयले काय आनी म्हणूंक लागले, थंयसून येतो मनीस, वय हांवच, म्हजेंच तें नांव. आनी त्या वेळार ताणें म्हणलें, तुका दिश्ट नासली? वय म्हाका दिश्ट नासली, आतां ऑपरेशन जावन दिश्ट म्हाका आयल्या. ताणें म्हणलें काय, देवाक आर्गां देव आनीकय तुका बरें करून दी. पळया, एका सामान्य मनशाचें चिंतप, त्याच्या जातीचें न्ही तें, ताच्या कातीचें न्ही, ताचे संबंद ते न्ही जाल्यार ताचे लागीं येवन ताका पळोवन, ताचे दिश्ट आयली पळोवन ते उद्गारले काय, देवाक आर्गां जावन देव तुका आनीकय बरें करूं. आमचें काळीज तसलें काळीज जाता आसतना
देवाचो मोग आमचे थंय चड आनी चड भोगता. आमी दरवटी विचारूंक पडटा कित्याक आमी मोग करी जाय. कित्याक देवान आमचो मोग केला. देवान आमचो व्हरतो मोग केला. ह्या मोगा देखून आमी देवाचो मोग करूंकच जाय. देवाचो मोग करूंक जाय. कसो ताणें तो मोग केला. आमच्या खातीर कुर्सार मरोन आपलो सगळो जीव ताणें कुर्सार वरयला. आमच्या खातीर तो कुर्सार मेला मात्र न्ही, आमची पातकां ताणें ताच्या त्या आमले रक्ताद्वारे धुवन काडल्यात. सोम्याचें हजरपण सदांच दिवच्याक सोमी आमच्या खातीर आमच्या मदगात चल्लो चियेलो. जायते परगट जिणेंत अजापांची अजापां ताणें केलीं. हर एकल्याच्या जिवनाक ताणें बरेंपण लाभयलें. मात्र न्ही आसता आमच्या जिवनाक जाय जाल्लें बरेंपण दिता आसतना सोमी आमच्या सांगता सदांच जियेता. म्हळ्यार भोगाप आमकां सदांच आसोंक जाय. सोम्याच्या जिवनांत सोम्याच्या वर्त्या मोगांत आमी भरता आसतना सोमी आमकां म्हणटा तुज्या वर्त्या जिवितांत हांव वांटेली जाता. ह्या वर्त्या जिवनांत हांव सदांच आसां. कित्याक हांव तुज्या सांगता आसतना भियेवची गरज ना. आमी सगळ्या बायबलान पळयलें जाल्यार 365 टायम्स जेजू बायबल म्हणटा हांव तुज्या सांगता आसतना भियेवची गरज ना. जेजू म्हणा लागलो आपल्या सिसांक. जेजू म्हणा लागलो तुमी म्हज्या सांगता आसतना भियेवची गरज ना. त्या देखून तो सीस त्या तारवार मासली धरूंक आपली जाळां तयार करनासतना जाळां उडयता आसतना आयिल्ल्या वारें वादळाक भियेले. सोमी आमच्या सांगता आसा म्हळ्यार ते भोगाप तांकां ना जालें. कित्याक सोमी तांच्या सांगता आसल्यार ताचे विशयान ते जाण आसले पूण त्या घडये ताका ते वर्त बोवाडतान पातयेवंक ते विसरले. पूण सोम्याक कांय फरक पडना. कित्याक म्हळ्यार सोम्याक कळीत आसलें आपल्या बापाचें मिसांव संपूर्ण करिनासतना तो ताका व्हरचो ना आनी ताचें जिवन त्या कुर्सारेंत म्हणल्यार ताका कळीत आसल्या देखून तो गाढ न्हिदेंत आसलो. आनी अशें आसतना ताच्या सिसांक भें उठलें आनी ते ताका उठोवंक लागले आनी म्हणूंक लागले मेस्त्री आमी बुडटा. ह्या वेळार ताणें म्हणलें उतरां हर एकल्या की आमकां सवकासाय दिवंक शकतात. भियेनाकात. हांव तुमच्या सांगता आसतना भियेवची गरज ना. हांव तुमच्या सांगता आसतना तुमच्या कश्टांत हांव वांटेली जातलो. त्या देखून माथेवचो वांजेल पळयात तुमी चॅप्टर 11 वर्स 28 कितें म्हणटा कश्टतेल्यान आनी वाजोन वोवयतेल्यान तुमी म्हजे सरसी येयात आनी हांव तुमकां विश्य दितालो. म्हळ्यार हांव तुमचें वजें हळू करतलो. हांव तुमचें कश्ट हळू करतलो. तुमकां कितें तें तेंचो आयल्यान ती सकडी हांव पयस करतलो. तुजी पिडा हांव गूण करतलो. तुजे कश्ट हांव निवरायतलो. तुज्या समस्या परिहार हांव दितालो. हर एक हांव करतालो. हांव सोमी करतालो. हांव म्हळ्यार सोमी तें करतालो. त्या देखून सोम्याचेर आमचो भरवोसो दवरून आमी मुखार वचोंक जाय. आनी एक स्त्री पडटा आयिल्ली ती म्हणूंक लागली फादर कितलेशे वर्सां जालीं आमी तुमकां मेळोन पूण त्या रेतेरी उपरांत म्हजें जिवन संपूर्ण बदललां फादर. हांव देवाक मस्त लागीं जाल्या. एका आराधनान बगीतार जातना म्हाका कितलें बरें म्हण भोगता. हाका केन्नाच पाटी रावंक जायना फादर. हांव कितलो लेट आयल्यार कोण पळयना म्हूण हांव लेखिना. म्हाका मुखार वचोन बसोंक जाय. आनी ती म्हणूंक लागली त्या रेतेरे उपरांत म्हज्या जिवनांत तरावळ तरान बरेंपण जालां फादर. म्हाका भोव खुशी भोगता. जांग पुरो म्हजो न्हवरो पियेता पूण तो पियेलो जाल्यार हांव ताका केन्नाच आतां ताचे कडेन झगडे करिना. कळटा म्हाका ताणें पियेलें देखून आमच्या कुटुंबाक त्रास जातात म्हूण म्हाका कळटा जाल्यार हांव ओगेच रावन म्हजे दीस काडटा. दीस बऱ्या तरान मुखार सुरू वचून आसात. म्हजीं भुरगीं बरीं जावन आसात. हयच्या भाव भयणीनो पळया दिसो तो बरवसो. ते म्हणटा जेजू आमच्या सांगता आसतना आमी भियेवची गरज ना. जेजू नातलो जाल्यार आज हांव ह्या संवसारांत आसले नातलें म्हणटा. ताचेर बरवसो आनी बावार्थ दवरून हांव जियोन आसा आनी तो बरवसो आनी बावार्थ आज त्या तरान मुखार सरून वचोन आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू आमी देवाचेर बरवसो दवरता आसतना एकामेकाच्या मोगांत जियोंक शिकोवंक जाय. एकामेकाक उत्तेजन दिवंक जाय. एकामेकाक वयर हाडूंक जाय. म्हज्या स्वार्था खातीर म्हज्या फायद्या खातीर हेरांक आमी उपयोग करून घेवचे न्ही. जायते एग्जाम्पल्स येतात. जायतीं जाणां येतात.
फादर हें कित्याक अशें करतात, तें कित्याक अशें करतात म्हूण सवाल करतात. कित्याक आमचे समर्थते मदें खातीर एकामेकाक दोगो दितात, कित्याक आमचे समर्थते मदें खातीर सूख समजणी करतात, कित्याक आमचे समर्थते मदें खातीर एकल्यान वयर येता आसतना आनी एकलो ताका कितें म्हणून सांगून सकयल घालूंक पळयता. म्हणल्यार जायतीं सवालां आज लोक विचारता. मोगाचे न्हू, आमचे समर्थ म्हळ्यार आमी कोण? क्रिस्तांव. क्रिस्तान म्हजो मोग केला तसो हांवें तसो मोग करूंक आसा. बापान आमचो मोग केला तसो आमी तसो मोग करूंक आसा. कसो ताणें मोग केलो? आपल्या इश्टा प्रास आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. दुसरो ताणें कसो मोग केलो? आपल्या दुस्मानाचो मोग केलो. आपल्या दुस्मानाक लागीं घेतलें. त्या देखून आमी केदांच आमचे जाणवाय चड जावंक बरो, आमकां पदवी मेळ्ळ्या जावंक बरो, आमचे प्रामुख्यता चड जाल्या जावंक बरो, मान्यता मेळ्ळ्या जावंक बरो, या आमचें नांव गाजलां जावंक बरो, आमकां असले शाबासकी मेळटना आमी आनीकय लोकांक बरें जावन लोकांच्या गरजांक पावचें, लोकांक एक बरो कान दिवचो आनी त्या प्रमाणें लोकांचे सर बोगणां आमी समजून घेवची. ह्या सगळ्या जिवितांत आमचें बरेंपण दिसूंक येता. सोम्यान आमकां तसल्या बरेपणाक आपयलां. परत पयले जुवांचें पत्र 4 अध्याय 20वी ओळ कितें म्हणटा म्हणल्यार आमी आयकुया. पयले जुवांचें पत्र 4 अध्याय 20वी ओळ आमकां अशें म्हणटा, देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणीय जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो पडकिरो आपणाक पळोवंक दिसता. त्या भावाचो तो मोग करीन जाल्यार आपणाक दिसना जाल्यार देवाचो ताणें मोग करचो कसो? जाकी क्रिस्तानच दिल्लो उपादेसो, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचो आनी भयणीचो मोग करूंक जाय. त्या देखून आमकां तसलो मोग करच्याक ताणें आपोवणें दिलां. आमकां तो आपयता, तेज्या मोगांत हें करता, तेज्या मोगान भागीदार करता. त्या देखून जो कोण देवाचो मोग करता म्हूण सांगता आनी आपल्या भावाक आनी भयणीक द्वेशिता तो देवाचो मोग करिना. जायते फुडें आमी मागण्याची मनशां म्हूण सांगता, पूण आमचें काळीज कितल्या हेरां खातीर चुरचुरता. आमच्या काळजांत हेरां खातीर साक्षो मोग आसा गे. आमकां हेरांक पळयतना तांची बिरमोत दिसता गे. हेरांक पळयतना तांच्या वर्ता जिवितांत बरो मोग आमी दिवया म्हूण भोगता गी. या आमी आमच्या फायद्या खातीर म्हज्या वृत्तेंत म्हाका कांय लाभ मेळोन दी म्हणून, या म्हाका एक नांव मेळोन त्या प्रमाणें म्हाका थंय एक व्हड पदवी मेळोन दी म्हणून, या हेरां मुखार हांव एक बरें मागण्याचो आनी मागण्याचें म्हूण दाखोवच्या खातीर आमी करता गी. ह्या खऱ्या भावार्थान देवाच्या मोगांत आमी करता गी म्हणलें भोव गरजेचें जावन आसा. त्या देखून मोसराक वखद ना म्हणटात. मोसर कशें कॅन्सर पिडा विस्तारता त्याच प्रमाणें विस्तारता खंय. त्या देखून म्हणटात पळय, ताका एक बडी दवर आनी तसो मोसर त्या बडयेक सोरतालो की नांगी पळया म्हणटात. कित्याक आमकां थोड्यांक त्या मोसांत जिये जाय. हें सक्कडी कोणाचें? मोसर द्वेश अगे दुस्मानकाय मोगाविणें जियोवचें. मोगाविणें जियेत आसतना बियाचें वातावरण आनी अशें आसतना जेवसार जायती आपली विदोळी खेळटा. आनी कित्याक आमचें तें तसली बदलावण येना गे म्हळ्यार आमी देवा सांगाता साकार दिवंक तयार ना. काल सांजेर एकलो तरणाटो म्हणटा तेची जायत्यो विदोळी जाल्या, ड्रग्सान तो आसलो आनी ह्या देखून तेच्या कुटुंबाक जायते त्रास पडले. कितलेशे लाख रुपये तांणी हेरांक दिवचें पडलें ताच्या एका थोड्या चुकी देखून. आनी वो म्हणटा म्हाका म्हज्या आवय बापायक कश्टान घालोवं नाका, म्हज्या भावाक भयणीक कश्टान घालोवं नाका, तांकां वेदोळत कश्टान घालां, पूण हाचें अणवेपण सोडूंक वो तयार ना. जाल्यार कडक तरान ताका सांगलें, तूं हांगा गादी उलय नाका, तांकां कश्टान घालूंक नाका म्हणून तुवें सांगचें. कितले फुडें तांकां कश्टान घालाय, कितले फुडें तांच्या जिवितांत तूं खेळ्ळाय, आजून तूं खेळोन आसाय. तुजें डिफरन्स आमचें इतलेंच मोगाचें न्हू. देवाचें विशेश योजन हर एका भुरग्याक तें दिल्लें आसता
आमी ते योजनांत मुखार वेता आसतना आमी ते योजन संपूर्ण करच्याक देव सांगता सहकार दी जाय. वी नीड टू कोऑपरेट विथ द लॉर्ड. वी नीड टू कोऑपरेट विथ द लॉर्ड. देव सांगता फकत सहकार आमी दिल्या पावता आनी देव ते योजन पोंता पायता. देवान ते विंचले योजन तुज्या खातीर आनी म्हज्या खातीर हांवें पोंताक पावचें न्ही, देवान तें पोंताक पावचें. पूण म्हजो सहकार जाय जें त्या खातीर जेजू म्हणटा पळय कितल्या पळय, तुमी जावन आसात पांटे आनी हांव जावन आसा दाखवाल. एका दाखवाली सांगता पांटे एक जावन रावल्याक करीत ते यथेश्ट फळ दिवंक शकनात. पळय आमचो सहकार. पांट्याचें काम कितें? दाखवाली सांगता एक जावन रावचें मात्र. दुसरें सगळें दाखवाल पळयता. ताका जाय जाल्यार ईट, ताका जाय जाल्यार काण, त्या पांट्यांनी ते फुलचें फुलां, तांतूं जावन येवचें तें फळ, हें सगळें दाखवालीचें काम जावन आसा. पांट्यान ताचे इतलें कांय करूंक जायना. पळय एक पांटो सांगून दी, हांव दाखवाली तो वेगळो जाता आनी हांव यथेश्ट फळ दिता म्हूण सांगून दी, दिवंक जाता की पळय. कित्याक की म्हळ्यार आमी दाखवाली सांगता एक जावन रावता आसतना दाखवाल तें करता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत देवाचें विशेश योजन मुखार सून व्हरता आसतना आमी न्हय, देव तें योजन मुखार व्हरता. आमी ताचें सांगता एक जावन कॉपरेट करचें. तें आमी समजून घेतलें जाल्यार आमी केन्नाय आमचे गोल ह्या उद्देश सोडून वचना. आमी देवा सांगता एक जावन जिवंक मात्र पेसाडचें. ताचे सांगता कॉपरेट करूंक मात आमी आसचें, सहकार दिवंक आसचें. उरलें सगळें देव करता. त्याच प्रमाणे मोगाचें न्हू, कितें जाता थोड्यांच्या जिवनांत कित्याक अशें घडटा, थोड्यांक कित्याक ती समजना. त्या तरणाट्याक म्हळ्यार मागीर तूं कसलोय निर्धार करताय जाल्यार देवान तुका दिल्ल्या विशेश योजन संपूर्ण करच्या. देवा सांगता तुवें खाली कॉपरेट केल्यार पुरो, तुजो सहकार दिल्यार पुरो, उरलें सगळें देव करता. पूण तुवें कितें केलां म्हूण ताका दाखोवन दिलें हांवें. दीस वता तूं देवा सांगता एक जावन जिवोवच्या बदलाक पांटो जावन आसलो तुजें पांटो आनी एकल्या तें तुवें विकून त्या पांट्या सांगता त्या खोट्या दाखवाली सांगता एक जावंक येताय. त्या खोट्या वाली सांगता एक जावंक येताय. आमी म्हणटा न्ही पॅरासायट म्हणटा. पॅरासायट म्हळ्यार एका रुखाक एका तराचे पाळ नातिल्ले, एक मूळ नातिल्ले एक वाल तें येता, ताका पॅरासायट म्हणटा आमी. ते कितें करता, दीस वेता त्या रुखाचेर विस्तारता आनी त्या रुखाचो सगळो सार ती ओडटा आनी खाता. आनी केल्ल्या देखून कितें जाता, तो पांटो मरता, क्रमेण तो रूख मरता. बरो फळ दिवचो रूख आसा तर ह्या पॅरासायटा देखून संपूर्ण तरान तो रूख फळ दिवचें रावयता. कित्याक ताचो ईट ह्या पॅरासायटान ओडला पळय. आनी एक खंयची वाल थंय येवन त्या रुखार बसोन त्या रुखाचो सगळो ईट ताणें ओडलो. त्याच प्रमाणे संवसार आमच्या जिवनांत कसो आयला, तो आयला की म्हळ्यार आमी देवा सांगता सहकार दिवचो आसलो, तो काण वोन आमी संवसारा सांगता सहकार दिवंक मालवल्यां तर संवसार अधिकार घेता, संवसार अधिपती जाता. देवाचें योजन थंयच तो रावयता. कित्याक देवाचें योजन संपूर्ण करच्याक म्हजें कॉपरेशन जाय जाल्लें. दाखवाली सांगता हो पांटो एक जावन रावचे आसलो, हो पांटो तुटोवन वचोन आनी एका सायडीच्या वाली सांगता एक जालो. आनी ती वाल कितें ताका दिता, विकाळ, कोटेपण, अणवेपण तुजें थंय घालता आनी तुजें जिवन सत्यानाश करता. त्या देखून जायती आमची आज भुरगीं जावन दी, वडिलां जावन दी, आमी नानंतराच्या विधवळेंत आसा तर हें कारण जावन आसा. उपरांत त्या तरणाट्याक म्हळें बरें निर्धार कर, बरें डिसिशन कर. म्हाका कुमसार जाल्लें सगळें जायना म्हळें हांवें. कुमसार जाल्लें जायना. कुमसार जावचें जाल्यार ती स्टेप्स बरें करून फॉलो कर. पयलें तुज्या काळजांत ती दूख आसूं दी. हांव चुकोन पडलां, हांवें चूक केल्या, हांवें पातक केला, ही दूख तुज्या काळजांत आसूं दी. दुसरें कितें करूंक जाय, हांवें उठोन वचोन एक कुमसार जावंक निर्धार करूंक जाय. आनी निर्धार करता आसतना आनी मुखार हांव हें वायट करचोना. ड्रग एडिक्शनांत आसा, जावंक पुरो वीड काडयता, जावंक पुरो आनी कसलेंय ड्रग्स काडयता, आनी मुखार हांव तें काण घेवचो ना आनी ताच्या लागीं वेसना म्हणलो खरो निर्धार एक निश्चय करूंक जाय. आनी कुमसारा गेल्ले क्षण आमी
नितळ जाता म्हूण चिंतलें जाल्यार फातकां आमची बगसतात, पूण परत तें करिना जावनचे आगेक निचेव करूंक जाय. आनी हांव हें करचो ना, आनी हांव तातूंत पडचो ना. म्हाका सांगलां पावना म्हज्या आवयक म्हज्या बापायक हांव दूख दिवचो ना म्हूण चिंतलां. चिंतप केदाळाय तें चिंतबद्द जावन उरता, शिवाय ओडणी येता आसतना तें धांवता. त्या देखून ताका हांवें सांगलें, येतरणाट्या प्रायर तूं असलें पुरो आसतना कसलो संतोश तुका दिवंक शकताले? ह्या तुका तेन्ना ते संतोश म्हूण चिंतला हांवें म्हळें ना, तें टेम्पररी सॅटिस्फॅक्शन म्हणा लागलो. टेम्पररी सॅटिस्फॅक्शन तूं पळयताय की परमनंट सॅटिस्फॅक्शन? परमनंट तर कित्याक टेम्पररी फाटल्यान धांवताय? कित्याक टेम्पररी फाटल्यान धांवताय? फ्रांसीस असिसीक इतलेंच विचारिल्लें देवान. कोणाचो मोग करचो व्हरतो? धनियाचो गे साकराचो? तो म्हणा लागलो धनियाचो. तर कित्याक साकरा फाटल्यान वताय? कित्याक ते दौलते फाटल्यान वताय? कित्याक पिटर बर्नार्दोने तुज्या बापायच्या आस्ती फाटल्यान वताय? कित्याक पिटर बर्नार्दोने ताचें तें जवळचें बिझनेस तूं मुखार वताय? कित्याक तुका तें रायपण जायचें म्हणून बघता? कित्याक तुका नायटूट जायचें म्हणून बघता? कित्याक त्या संवसाराची आशा पाशा? हें समजून घेतलो फ्रांसीस असीस जावं दी, फ्रांसीस सावेज जावं दी, इग्नेशियस लोयोला जावं दी, हे सगळे कितें करतात? आपली जिणी बदलितात, आपली जिणी देवा सांगात एक करतात आनी तेंय देवाचो कोरो मोग ते करतात. आनी ह्या मोगा देखून तांचे थंय कसलोय द्वेश उपजना. द्वेश उपजता कसलो? ह्या संवसारी लौकीक आशा पाशाचो, आशेचो, आकांक्षेगळो म्हणटा आमी, ताचो द्वेश तांकां उपजता आनी देवाचो व्हडतो मोग तांचे थंय सोडटा. ह्या देखून तांचे थंय कांय भियेचें वातावरण ना. सान फ्रांसीस असीस खंयचीय कामां करता आसतना, खंयचें कार्य करता आसतना आपलो बेस बऱ्या अर्थान तो मुखासून व्हरता आसतना ताणें घडिल्ली ती फ्रांसिस्कान व्हड ताणें चिंतूय घेनासलें कोण ना, पूण धैर्यान तो बरलो. देवाचो मोग ताचे थंय आसलो, खतखतो मोग ताचे थंय आसलो. फ्रांसीस असीसच्या आतां खतखत्या मोगा देखून जायते जाण ताच्या वडतींत भरती जाले. जायते जाण ताणें तें कार्य मुखारसून व्हरोंक शकले. जायते जाण ते सरळपण, प्रामाणीकपण आनी खालतेपण जियोंक शकले. आजुनूय फ्रांसिस्कान वडतींत तसलें खालतेपण आमी जियोंक जाय. मोठान जाल्या म्हूण आमी कापुजीन फ्राद मोठानपणी आमी व्हडपण लेखूंक ना. खालतेपण आमचें ध्येय, खालतेपण आमच्या घडणारान आमकां दाखोवन दिल्ली ती वाट, त्या वाटेंत आमी सदांच चलोंक जाय, मुखार वचोंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. असलें जिवीत जियोंक देव आमकां पाव करून दी. आमच्या थंय सदांच कोरो मोग उपजों दी. त्या मोगा देखून द्वेश पयस करून दी. भियेचें वातावरण नापयस जावं दी आनी देवाचो व्हडतो मोग सदांच आमच्या काळजांत पेटोवं दी. विनोद गंगोळी आनी ताच्या टिमाक आनी चोर तुमकां बरें मागता. देवाची विस्तार कार्यां बऱ्या तरा मुखासून व्हरया. आमी कितेंय एक शेळें कोप उदक म्हज्या पावंडांक तुवें दिलें जाल्यार तुका देवाच्या राजांत इनाम बांदून दवरलें आसतालें म्हणटा स्वामी. तर ल्हानांतलीं ल्हाणां आमी बरीं ल्हान कार्यां बऱ्या तरान करुया. लिटल थिंग्स आर लिटल थिंग्स, बट द फेथफुलनेस इन द लिटल थिंग्स इज अ ग्रेट थिंग म्हणटा फिलॉसॉफर. आनी असलें आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचे आशिर्वाद तुमचेर मागता. सरस्वत देव तुमकां राखण सांबाळूं दी. तेच्या अमली रक्तान तुमकां धुवूं दी. तेच्या पवित्र सकत सदांच आमचे थंय वाडून दी आनी सोडूं दी. चड आनी चड मापान अजापांची अजापां तुमच्या जिवनांत जावच्याक, खरो मोग सुम्याचो अनुभव करच्याक देव शबीतेन तुमकां सांबाळूं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.